बायल पदवीधर असल्यार तिका नोकरी करपाची गरज ना असो आदेश मुंबई उच्च न्यायालयान शेनवारा दिलो। काम करप वा ना करप हे बायलेन थारावचें आसता। ती जरी शिकिल्ली सवरिल्ली आसली तरी तिणें नोकरी करचीच अशें बंधनकारक ना अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां। एका घोवान दाखल केल्ल्या फेरविचार अर्जाचेर मुंबई उच्च न्यायालयान सुनावणी सुरू आसली। तातूंत पुण्याच्या कुटुंबीक न्यायालयाच्या आदेशाक आवाहन दिल्लें। हातूंत घोवाक बायलेचें भरण पोशण करपाचो आदेश दिला। ह्या प्रकरणात घोव बायलेचें लग्न 2010 वर्सा जाल्लें। 2013 वर्सा बायल आपले चलये वांगडा रावंक लागली। एप्रिल 2013 वर्सा बायलेन घोव आनी ताच्या कुटुंबा आड हिंसाचार कायद्या अंतर्गत गुन्यांव दाखल केल्लो आनी कुटुंबाच्या भरण पोशणाची मागणी केल्ली।